नमस्कार, गोमतक टीव्हीच्या गोमतक टुडे या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळय आयच्यो मुखेल खबरो। गोंयांत चल्ला सोरो घोटाळो। चॅक पोस्टार एका ट्रका फाटल्यान मेजचे पडटात 25,000 रुपया अबकारी खाते, वाहतूक आनी पुलिशेक वतात पयशे आपाचो आरोप। अबकारी उपनिरीक्षक देवू रावताक बेकायदेशीर सोरो जप्त करपाच्या प्रकरणात पडले मारक। ताकतिकेन केली बदली। सोमेक पत्र देवी चॅक पोस्टार 2,88,00,000 सोरो केल्लो जप्त। म्हादयचें उदक गुणायलें जाल्यार गोंयचेर व्हडलोसो जावचो ना परिणाम। ह्या राष्ट्रीय दर्या विज्ञान संस्थेन केल्ल्या दाव्याक आरजीपीन केलो खर विरोध। म्हादय कर्नाटकाक विकपाचो भाजपाचो आसा प्लान, सांगता मनोज परब। गोंयांत न्युक्लियर वीज निर्मितीच्या केंद्रीय उर्जा मंत्री खट्टराच्या प्रस्तावाक गोंयच्या विरोधी पक्षांचो खर विरोध। सरकारान करचो विचार म्हणटा विजय, जाल्यार सौर उर्जेक दिवचें प्राधान्य, पालेकाराची मागणी। सांगेर कस्टिमळ वाठारांत केमिकल वेस्ट आनी बॅरेलांच्या राशीक लागिल्लो उजो नियंत्रणांत हाडप चवथ्या दिसाय सुरू। उजो पालोवपी दळाचे यत्न आसा सुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें आदमपूर हवाय तळाक दिली भेट। सैनिकांची भेट घेवन पाकिस्ताना आड हवाय दळान राबयल्ल्या ऑपरेशना विशीं केली चर्चा। सैनिकांचे केले अभिनंदन। आता खबरो विस्तारांत। गोंयांत सोरो घोटाळो सुरू आसा। ह्या घोटाळ्यांत अबकारी खात्यांच्या अधिकाऱ्यांचो आस्पाव आसा। ह्या घोटाळ्यांत अबकारी खातें, वाहतूक आनी पुलिसांचोय आस्पाव आशिल्ल्याचो आरोप आम आदमी पार्टीन केला। गोंयांत बेकायदेशीर सोरो ना जाल्यार दर म्हयन्याक चॅक पोस्टांचेर लाखांनी रुपयांचो सोरो धरतात कसो, हाची जाप मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान दिवची, अशी मागणी आपान केल्या। गोंयांत सोरो घोटाळो सुरू आसा आनी ह्या घोटाळ्यांत अबकारी, वाहतूक आनी पुलिसांचो आस्पाव आशिल्ल्याचो आरोप आम आदमी पार्टीन केलो। सोरो तयार करपी डिस्टिलरींनी अबकारी खात्याचो एक अधिकारी तैनात आसता। सोरो तयार करचो पडलो जाल्यार इथायल अल्कोहोलाची गरज पडटा। हे इथायल अल्कोहोल काडपाचे आसले जाल्यार अबकारी अधिकाऱ्याची परवानगी लागता। चेक पोस्टार सोरो धरलो म्हणून तुमी आयकलेच आसतले, पूण चेक पोस्टार सोरो धरचे पयलीं तो सोरो खंयच्या डिस्टिलरींनी तयार जाला हे कोण कित्याक सोदून काडिना? अबकारी अधिकारी तैनात आसूनय गोंयच्या डिस्टिलरींनी इतल्या मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीरपणान सोरो कसो तयार जाता, असो प्रस्नय आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकारान उपरासलो। गोंयांतल्यान एक लिकर स्कॅम, एक्सायज स्कॅम चालू आसा आनी हातूंत सरकाराचो हिस्सो आसल्या शिवाय हें जावपाक शकना म्हणून खुबसो काळ जालो। म्हाका दिसता मदीं 1-2 म्हयन्याची विश्रांती धरली जाल्यार एवरी मंथ एटलिस्ट 1 or 2 जे ट्रक आसा लिकर व्हरपी गोंयच्यान ते कर्नाटकाच्या सीमेर धरताले। मागीर ते कारवार आसूं किंवा लोंडा आसूं। आनी फाटल्या 8-10 दिसां पयलीं महाराष्ट्रान परत सोरो धरलो। जे अल्कोहोल गोंयांत तयार जाता, जे डिस्टिलरीज गोंयांत आसा, त्या प्रत्येक डिस्टिलरीचेर एक एक्सायज इन्स्पेक्टर एम्प्लॉयड आसता। आनी सामान्य लोकांच्या नॉलेजा खातीर हांव सांगूंक सोदता की हो एक्सायज इन्स्पेक्टर जो ह्या डिस्टिलरींचेर अपॉयंटेड आसता, तो जरी एक्सायज डिपार्टमेंटाचो एम्प्लॉई आसा, तो जरी एक्सायज डिपार्टमेंटाचो डिपार्टमेंटांतल्यान ताका जर पगार येता, पूण ताजो जो पगार आसा तो डिस्टिलरी पे करता। आता इथायल अल्कोहोल जे आसा, जे बेज आसता अल्कोहोल तयार करपाचे, ते अल्कोहोल जेन्ना भायल्यान येता, गोंयांत मॅन्युफॅक्चर जायना ते भायल्यान येता, ते एक्सायज डिपार्टमेंटाच्या बॉन्डा अंडर येता। ते डिपार्टमेंट स्टोर करून दवरता डिस्टिलरीन आनी इट इज अंडर बॉन्ड। सो तातूंत जर 1 लिटर सुद्दां जर इथायल अल्कोहोल, बेज अल्कोहोल जर काडपाचें आसत जाल्यार एक्सायज इन्स्पेक्टर जो त्या डिस्टिलरी भितर अपॉयंटेड आसता, ताच्या परमिशना शिवाय, ताच्या परवानगी शिवाय ते भायर सरना। अशें आसतना गोंयांत इलिसीट लिकर जाता कशें डिस्टील आनी मॅन्युफॅक्चर, हो मोठो प्रश्न आसा आनी सरकाराक हाजें कांयच खबर ना। अशें कशें जावपाक शकता? बेकायदेशीर सोरो व्हरपा खातीर चेक पोस्टार एका ट्रका फाटल्यान 25,000 रुपयांची लाच दितात। हे पैसे वाहतूक, पुलीस आनी अबकारी खातें तशेंच खंय तरी वयरूय वता म्हणून आयकला, अशें आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार सांगता।
ह्या सगळ्या प्रकरणाची मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान खोलायेन चौकशी करची अशी मागणी तांणी केल्या. ऐकात ताचे म्हणणे. आमकां म्हायती मेळ्ळा की आज एका ट्रका फाटल्यान म्हणजे एका पिकअपी फाटल्यान 25,000 ते 2.5 लाख सुमार ब्राइब्स दिल्यो वता फॉर गेटिंग दॅट ट्रक आउट ऑफ द बॉर्डर्स ऑफ गोवा. आणि ते पयशे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट, पुलीस डिपार्टमेंट आणि एक्सायज डिपार्टमेंट हे धरून खंय तरी वयरूय वता म्हणून आयकलां. आतां ते खंय वयर वता ते आमकां खबर ना. म्हाका दिसता एक्सायज डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसा हू ऑल्सो होल्ड्स एक्सायज पोर्टफोलिओ, ताणें हाजे भितर इन्क्वायरी करची पडटली की हे इतल्या व्हडल्या प्रमाणात लिकर कशें गोंयांत मॅन्युफॅक्चर जावन भायर वता. ज्या डिस्टिलरींतल्यान हो सोरो भायर सरलो थंयच्यान भायर सरलो कसो हो मोठो प्रश्न आसा. ती डिस्टिलरी तो ट्रक जो धरलो ताजो मुवमेंट जो आसा खंयच्या डिस्टिलरींतल्यान सुरू जालो आनी खंय पर्यंत पावलो हे कळपा सारकें आमचो सरकार म्हणजे हे न कळपा सारकें आमचो सरकार अनाडी आसा. ह्या आजून पर्यंत तुमी आयकलां की गोंयांत एक तरी एक्सायज इन्स्पेक्टर सस्पेंड जाला म्हणून, किंवा एक तरी एक्सायज इन्स्पेक्टर एका डिस्टिलरीचे इरेग्युलरिटीज मेळ्ळ्या म्हणून ट्रान्सफर जाला म्हणून. ह्या प्रश्नाचें उत्तर ना आसा. आनी कारण आज सरकार खंय तरी हातूंत इन्वॉल्ड आसा काय हो मोठो प्रश्न आसा. तर गोंयांत इलिसीट लिकर ना म्हणपी चीफ मिनिस्टर आज आमकां उत्तर दिवपाक शकता काय की हो सोरो दर म्हयन्याक लाखांनी रुपयांचो सोरो धरता कसो जर गोंयांत इलिसीट लिकर जायना जाल्यार. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मे म्हयन्याच्या 6 तारखेर पत्रादेवी चॅक पोस्टाचेर बेकायदेशीर रितीन तस्करी करपी ट्रका सयत सुमार 2,88,93,000 सोरो जप्त केल्लो. ही कारवाय अबकारी खात्याचे उपनिरीक्षक देवू राऊत हांणी केल्ली. मात तांच्या ह्या कारवाये उपरांत रोखडोच ताच्या बदलेचो आदेश काडलो. मेक उपनिरीक्षक देवू राऊत हांणी हेर अबकारी अधिकाऱ्यांसयत पत्रादेवी चॅक पोस्टाचेर एक ट्रक आनी तातूंत आशिल्लो सुमार 2,88,93,000 सोरो धरिल्लो. हरियाणासून ट्रक आयिल्ले. आमी ते ड्रायव्हराक सुद्दां कॉन्टॅक्ट केले आतां मेळपाक. तो म्हणटालो हरियाणासून हाडल्या म्हणून. ते कशें म्हणजे इलिगल आसा काय कशें कितें? ताका परमिटच नाडले. आमचो गोवा परमीट ताका नाडले. ओके. केन्ना धरले सर हे? 6 तारखेक. 6 तारखेक सर. ऑलमोस्ट कितले बॉक्स कशें कितें? तेतून 5.5 बॉक्स आहा. ओके. फॉरेन लिकर सर. आणि टोटल अमाऊंट बी सगळे धरून व्हेकल अमाऊंट म्हटल्यार गाडी धरून तेजे 289 जाता. 289 2,90,00,000 लागत जाता. ओके ओके ओके. सर आमी सीज केला. ओके. हां. सगळं सीज करून दवरला आमी सगळं. हां. गाडी दवरली. अच्छा. ओके. आता त्याची फुडली इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसा. फुडें चालू आहा. ओके सर. यस. आपका नाम क्या है? रंजीत. आप ये गाड़ी किसका लिकर पकड़ा है ना? इस गाड़ी में लिकर पकड़ा है ना? दारू वाला है. हाँ, दारू वाला. किधर जा रहे थे आप? मैं जा रहा था गोवा. गोवा? हरियाणा से गोवा जा रहा था. हरियाणा से गोवा. कितना दारू पकड़ा है इसके अंदर? कुल मिला के इसमें 700 पेटी था. मतलब कितना अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट तो मेरे को नहीं पता है. अच्छा. हाँ, ये री-स्पोर्ट के लिए आया था ये. हाँ. गोवा से बाहर जाता है. हाँ. ये गोवा में खाली करा के बाहर भेजते हैं लोग. पर आपको कि- गाड़ी पकड़ गया है. इधर पकड़ा? हाँ. हाँ, रुको इधर. हाँ जी, हाँ जी. आप ड्राइवर है? हाँ, ड्राइवर है. ओके. अभी कब पकड़ा है? 5 तारीख में. 5 तारीख को पकड़ा. हाँ जी. कितना पेटी बोला आपने? 700 पेटी. अभी इसका अंदर है अभी क्या? नहीं, पूरा इन्होंने अपना वहाँ गोदाम में खाली करा लिया है. ओके. इनका जहाँ ऑफिस है ना, यहाँ पीछे नीचे में, उसमें खाली करा लिए हैं लोग. अच्छा. अमाउंट आपको पता नहीं है? नहीं, अमाउंट का हमको नहीं पता. आप किधर से हरियाणा से लेके आ रहे थे गोवा? हरियाणा से लेके आ रहा था गोवा. स्पोर्ट के लिए आ रहा था. अच्छा. आपके पास कुछ परमिशन वगैरह था? परमिशन जो था माल का पेपर में यहाँ ऑफिस में साहब लोग को जमा करा दिया. ओके. जी सर. आपका सेट वगैरह आपको कांटेक्ट किया क्या? नहीं. हाँ, सेठ जी ने जो यहाँ का जो बुलाए थे माल, वो आए थे तो वहाँ गए थे, कोर्ट वोट में गए थे. उसके बाद बोले कि सोमवार को गाड़ी छूट जाएगी. छुट्टा आज? अभी तो उन लोग आए नहीं, बोले कि शाम तक छूटेगी. अब देखिए क्या होता है. ओके ओके. ठीक है. जी सर. चलिए. आपका शुभ नाम क्या बोले? रंजीत. सरनेम? रंजीत पासवान. ओके ओके. जी सर. या. मात ह्या कारवाये उपरांत आता उपनिरीक्षक देवू रावताची बदली केल्ल्यान बरोच बोवाळ पडला.
फाटले फावटी अशेच वेंचणुकेच्या काळात चोरया सोऱ्याची येरादारी धरिल्ल्या अधिकाऱ्याचो सरकारान सत्कार केल्लो, पूण ह्या फावट ताकतिकेन बदली केली. तेन्ना हाचे फुडें सोऱ्याची तस्करी करप्यांक अटक करप काय सोडून दिवप असो प्रश्न आता ह्या खात्यात कामाक आशिल्ल्यांक उपरासला. गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर. कर्नाटकाच्या येवजणे प्रमाण म्हादयचें उदक घोणायलें जाल्यार गोंयचेर व्हडलोसो परिणाम जावचो ना असो दावो राष्ट्रीय दर्या विज्ञान संस्थेन केल्लो. ह्या दाव्याक आरजीपीन खर विरोध केला. एनआयओ ही भाजपाची डबल इंजिन सरकाराचीच एक शाखा आशिल्ल्याचो आरोपूय रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान केलो. म्हादयच्या उदकाक लागून गोंय आनी कर्नाटका मदीं कितलींशींच वर्सां जालीं वाद सुरू आसा. कळसा भांडुरा प्रकल्पा वरवीं म्हादयचें उदक मलप्रभा न्हंयत व्हरपाचो कर्नाटकाचो प्लान आसा. कर्नाटकान म्हादयचें उदक घोणायलें तरी गोंयचेर ताचो व्हडलोसो परिणाम जावचो ना असो निश्कर्श राष्ट्रीय दर्या विज्ञान संस्थेच्या शास्त्रज्ञांनी एका अभ्यास निबंधांतल्यान काडलो. गोंयच्या उदकाच्या उपलब्धतायेचेर ह्या प्रकल्पाचो कमी परिणाम जातलो खंय, ह्या प्रकल्पाचो गोंयच्या सैम, शेतां आनी उदका साठ्याचेर व्हडलोसो परिणाम जावचो ना. म्हादय विशीं एनआयओन दिल्ल्या अहवालाचेर रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान खर टिका केल्या. भाजपान म्हादय कर्नाटकाक विकपाचो प्लान केल्याचो आरोप रिव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान केलो. आयकयात ताचें म्हणणें. हेच्या मदीं कर्नाटकाक म्हादय दिवपाची प्रॉमिस ही बीजेपीचो होम मिनिस्टर अमित शाह हेणे हेच्या पयलीं बेळगांवच्या मिटिंगेक केल्ली आसा. आमची गोंयची म्हादय कर्नाटकाक ऑलरेडी ह्या बीजेपीन विकपाचो प्लॅन केल्लो आसा आनी कर्नाटका गव्हर्मेंट काँग्रेसचो गव्हर्मेंट जो कर्नाटकान आसा तो म्हादय डायवर्ट करपाक लागून नेटान काम करीत आसा, ताका बजेट एलोकेशन दीत आसा, लोकांक लँड एक्विजिशनाचे नोटिसीस धाडीत आसा, कॉन्ट्रॅक्टर फायनल केल्लो आसा, फक्त एका परमिशनाक ते रावल्या. की कालच्या डेटीर एक रिपोर्ट आमी पळयलो, एक न्यूज आर्टिकल आमी पळयले आनी आमकां एक शॉक कसो बसलो की कितें चल्लां काय म्हणून. आनी हो बीजेपीचे डबल इंजिन गोंयकारांक सामकोच फोंडान घालता काय हो प्रश्न आमकां पडलो. इतलेय जे म्हादय वाचयता आनी आमी डबल इंजिन आसा आनी आमी गोंय प्रोटेक्ट करतले, म्हादय गोंयांक लागून दवरतले म्हणून जी नाटकां हे करता ही ह्या रिपोर्टान एक्चुअली एक्सपोज जाता. कालचो रिपोर्ट आसा हिंदुस्तान टाइम्स, तुम्ही पळोवपाक शकता, मे 12, 2025. हितून हेडिंग आसा कर्नाटकाच प्लॅन फॉर डायवर्टिंग महादय रिव्हर वोंट हॅव मच इम्पॅक्ट ऑन गोवा. कोण म्हणटा? एनआयओ सायंटिस्ट, एनआयओ हायड्रोलॉजिस्ट, जे उदकाची स्टडी करता पळय ते सायंटिस्ट. एनआयओ आसा गोंयान, सायंटिस्ट काम करता गोंयान, रावता गोंयान आनी रिपोर्ट कोणा वाटेन करता? कर्नाटका वाटेन. एनआयओ कोणाच्या अंडर येता? सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या अंडर. हे त्यांचे हेडक्वार्टर. आता हे व्हडले स्टेटमेंट हे सायंटिस्ट करता की म्हादय जर डायवर्ट जाली जाल्यार गोंयचेर हेचो इम्पॅक्ट पडचो ना म्हटल्यार कितें? फ्रॉम 1989 आमचे गोंयचे सायंटिस्ट, गोंयचे एक्सपर्ट पॅनल तेंच्यांनी कितलेशेच रिपोर्ट दिल्ले आसा की गोंयचेर इफेक्ट कितें जातलो तो. आमच्याच जमनीन रावन आमचे म्हादयचे उदक पिवन ही एनआयओ गोंयकारांकडे गद्दारी करता हो आमचो डायरेक्ट आरोप आसा. ते सायंटिस्ट आसूं नाल्यार कोणूय आसूं आमी तांकां एक्सपोज करीत रावतले. आनी हे काँग्रेस जे सरकार जे तेंचे डबल इंजिन जे कर्नाटक सिंगल इंजिन जे कर्नाटका आसा जे डबल इंजिना वांगडा मेळोन काम करता, हे दोनूय नॅशनल पार्टी गोंयकारांक सोंपोवपाचो फूल षडयंत्र हेंच्यांनी केल्लो आसा. गोंयची म्हादय विकून गोंय काबार करपाचो हेंचो प्लॅन जाल्लो आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत न्युक्लियर वीज निर्मिती प्रकल्प सुरू करपाच्या केंद्रीय उर्जा मंत्री मनोहरलाल खट्टराच्या प्रस्तावाक विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी विरोध केला. सरकारान कसलेय प्रकल्प हाडचे पयलीं विचार करपाची गरज आशिल्ल्याचे गोवा फॉवर्डाचो विजय उलयलो. जाल्यार खट्टराच्या स्टेटमेंटाक विरोध करीत गोंयांत सौर उर्जेचेर भर दिवचो अशें आपाचो अमित पालेकार म्हणटा. आयकात. युनियन मिनिस्टरान काडली जीब लायली ताळ्याक अशें खूब मंत्र्यांची जी प्रथा आसा ती फॉलो केल्या. कसलोच विचार हाजेर करूंक ना आनी कोणा बरोबर डिस्कशन करूंक ना. हांवें आयकलां ते भशेन जेन्ना हें सांगलें, जेन्ना बाब खट्टर उलयलो तेन्ना ताणें म्हणलें की गोंयांत इलेक्ट्रिसिटी आपूण कांय प्रोड्यूस करीत ना,
म्हणटकच तुम्ही कितें करूंक शकता, थर्मल करूंक शकता. सो थर्मल ना म्हूण सांगलें, थर्मल ना मागीर न्युक्लियर म्हूण सांगलें. सो अशी इजी अशें कॅवेलियर मेथड म्हणून जो आहा पळय, कॅवेलियर स्टायल तुजी, अशें ओगीच विचार करनासतना उलोवप, तसलो म्हाका दिसता हो विशय जाल्लो आहा. हाजेर विचार कित्याक जावंक जाय? एक म्हणल्यार सरकारान हाजेर डीपली विचार करूंक जाय. फक्त राज्यांक सांगलें की आयदर तुमी थर्मल ओ तुमी न्युक्लियर पावर करची, हाजे खातीर मंत्री हांगा आयलो आनी उलयलो अशें जायना. गोंय म्हणटा तें एक टुरिजम हब आसा आनी टुरिजम हबान ताजेर खूब म्हणल्यार इम्प्लिकेशन्स आहा. एक म्हणल्यार कितें की न्युक्लियर पावर जर तूं प्रोड्यूस करतलो जाल्यार इट बिकम्स हाय रिस्क इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी जंय हाय रिस्क इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा थंय डिझास्टर मॅनेजमेंट सिस्टम फूल प्रूफ आसपाक जाय. गोंयांत डिझास्टर मॅनेजमेंट सिस्टम कंप्लीट फेल जाल्लो आहा. हें खंय दाखोवन दिलां? जुवारीन टँकिंगान अंडरग्रावंड ऑयल लीक जाली, मागीर बर्जर पेंट फॅक्टरीचो उजो पेटलो. अशें खूब कडेन आमी इन द रिसंट पास्ट वी हॅव सीन एम्युनिशन तें बेतलान तुमचें ठो जालें. हें सगळें पळयल्यार आमी कितें दिसता की आमचो डिझास्टर मॅनेजमेंट सिस्टम गोंयांत फेल जाल्लो आहा. अशा हातूंत ऑन सायट एंड ऑफ सायट डिझास्टर मॅनेजमेंट प्रोटोकॉल्स जे आसपाक जाय ते गोंयांत ना आनी ताजे खातीर न्युक्लियर पावर करपाक, न्युक्लियर पावराचो इन्फ्रास्ट्रक्चर घालपाक आमी केपेबल नात. हें क्लियर आसा. हांची परिस्थिती अशी जाल्या मरे, उखलता जीब आनी ताळ्याक लायता. गोंयांत येता कितें अनावन्समेंट करूंक जाय म्हणून करता, इलेक्शन लागीं पावलें की अशे परिस्थिती निर्माण जाता. गोंय आमचें इल्लेशें, गोंयाक लागून आज कायगांव न्युक्लियर पावर प्लांट आसा, थंयच्यान जो पावर जनरेट जाता तो गोंयाक कित्याक येना? नॅशनल ग्रिडांतल्यान आज आमकां पावर येता. तामनार प्रोजेक्ट ताणें आमचेर लादलो. तामनार प्रोजेक्ट करता आसतना तांणी फूल जे वेस्टर्न घाट आसा, जे आमचे सेन्सिटीव इको सेन्सिटीव एरियाज आसा, सँक्च्युरीज आसा, तातल्यान मदल्यान झाडां कापून नेचर डिस्ट्रॉय करून तांणी तामनार प्रोजेक्ट आज आमचेर लादला. भारत सरकार आनी गोंय सरकारूय म्हणटा की सोलर पावर यूज करचो, सोलर पावर प्लांट घालचे. आमी सबसिडी दिता, सबसिडीच्या नांवार कोणाक कितें मेळ्ळा तें म्हाका खबर ना, पूण जेन्ना सरकारच म्हणटा की सोलर पावर यूज करचो, इकॉनॉमिकल आय मीन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल आमी लायटीचो वापर करचो, तेन्ना अशा सारके जे पावर प्लांट वीच कॅन डिस्ट्रॉय एंटायर गोंय इफ समथींग गोज रॉंग, अशें कित्याक गोंयांक हाची गरज आसा? हो मोठो प्रश्न आसा. सो करपाक जाय म्हणून कितें करचें न्ही. सांग्यार कस्टमर वाठारांत चिरेखणीन कॅमिकल वेस्ट आनी बॅरलांच्या राशीक लागिल्लो उजो नियंत्रणांत हाडप 4थ्या दिसाय सुरू आसा. फाटले 3 दीस जाले उजो पालोवपी दळ हो उजो नियंत्रणांत हाडपाचें काम करतात. सोमारा फॉरेन्सीक टिमीन ह्या सुवाते वयल्यान कॅमिकल वेस्ट आनी कोयराचे नमुने तपासणी खातीर व्हेल्ले. परिणामा की कॅमिकल वेस्ट डंप केल्ले जाग्यार ते खणीक उजो लागलो. आज 4थो दीस आसा. 3 दीस जाले जे PWD डिपार्टमेंटाचे JCB घालून ते माती घालून पुरोवपाचे, तशेंच फायर स्टेशन कुडचडे ही टीम 3 दिसांनी दोनूय मेळून उजो पालोवपाचो प्रयत्न करता. आतां 4थे दीस आसा. सद्याक ज्या प्रमाणे अपडेट आसा, आयज खंय तरी जे सकाळी एक गाडी गेल्ली फायर स्टेशन कुडचडे, तेंची गाडी सद्या फायर स्टेशनार आयिल्ली आसा. सध्या जे उजो पालोवपाचें काम करता जे JCB जे PWD डिपार्टमेंटाचे 3-4 JCB आसा, ते पालोवपाचें काम करता आनी सद्या तांकां कुडचड्यार स्टँड बाय दवरलेले आसा. जर गरज पडली जाल्यार फायर स्टेशन टीम थंय वयतली. पूण ज्या प्रमाणे 3-4 दीस जाले हें वातावरण दुशीत जाल्लें आसा आनी ज्या लोकल्सां कडून म्हायती मेळ्ळ्या की जी धुंवर येता, तो स्मोक येता, तेणे टोटली जी विलेज आसा पोस्टिमा सरावंडींग एरिया ती दुशीत जाल्ली आसा आनी लोकांक थंय स्वास घेवपाक सुद्दां त्रास जाता. पूण आयज खंय तरी ज्या जाग्यार जे कॅमिकल वेस्ट डंप उजो लागलेलो खंय तरी स्टँड बाय म्हणून एम्बुलन्स दवरलेली आसा. आयज ते मोस्टली कंप्लीट जावपाची शक्यता अशी फायर स्टेशन जे ऑफिसा कडल्यान मेळ्ळा, पूण जातली काय ना ते डावट आसा. मोस्टली आयज उजो ना थंय स्मोकाचो तो येता, पूण जे स्मोक पूण अकस्मात ते कॅमिकल आशिल्ल्यान तो उजो पेट्टा. ताका लागून खंय तरी जी कुडचडे फायर स्टेशन टिमाक तांकां स्टँड बाय दवरल्ले आसा
आणि आयज जे प्रमाण मेळटा मोस्टली आयज तो जो आसा कंप्लिटली एक्सटिंग्विश जावची ही शक्यता आसा. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर कुडचडेंच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर. भारत आणि पाकिस्तानामधल्या युद्धबंदी उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें पंजाबांतल्या आदमपूर हवाई दळाक भेट दिली. ताणें हवाई दळाच्या अधिकारी आनी सैनिकांची भेट घेतली. पाकिस्ताना आड हवाई दळान राबयल्ल्या ऑपरेशना विशीं चर्चा करून सैनिकांचें अभिनंदनूय केलें. भारत आणि पाकिस्तानामधल्या युद्धबंदी उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पंजाबातल्या आदमपूर हवाई तळाक भेट दिली. सैनिकांची भेट घेतल्या उपरांत तांणी सोशल मिडियाचेर बरयला, आयज आपूण आदमपुरातल्या हवाई दळाच्या तळार वचून शूर सैनिकांची भेट घेतली. धैर्य, दृढ निश्चय आणि निर्भयतेचे प्रतीक आशिल्ल्या लोकां वांगडा रावप हो एक खास अनुभव आशिल्लो. आपल्या देशा खातीर समर्पित आशिल्ल्या देशाच्या सशस्त्र दळांचो आपूण उपकारी आशिल्ल्याचेय तांणी आपल्या संदेशात बरयला. जब हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया. वो कायरों की तरह छिप कर आए थे, लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है. आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा. आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया. 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए. 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई. आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही. भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश. जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है. दुसरे वटेन जम्मू काश्मीरातल्या शोपियानात लष्कर ए तोयबाचे दहशतवादी आणि सैनिकांमधी फारपेट सुरू आसा. ह्या ऑपरेशनात सैनिकांनी आतामेरेन 3 दहशतवाद्यांक मारले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पर्यटन क्षेत्राक चालना दिवपा खातीर आनी म्हायती जाणून घेवपा खातीर बागधारकां वांगडा एक दिसाची बसका जाली. पावसाळी हंगामांत पर्यटन क्षेत्रांत खासा लक्ष केंद्रीत करपा खातीर कांय विशयांचेर चर्चा जाली. तशेंच पहलगाम हल्ल्या उपरांत पर्यटन उद्देगांत जाल्ल्या परिणामांचो लेगीत आढावो घेतिल्ल्याचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगले. Today's meetings have been very clearly called for in the industry next 3 ते 4 महिने in the present situation कसो टुरिझम पळयता, ते टुरिझम पळयता आसतना आमचो रोल कितें आसपाक जाय, ते आपल्याक स्वता मार्केटिंग करपाक कशें करूंक शकता. कित्याक खुबशे डॉमेस्टीक टुरिझमांतल्यान ट्रॅव्हलिंग प्लॅन्स कॅन्सल केल्ले आसा. आमचे इंडियनांनी कॅन्सल केल्ले आसा गोईंग टू इंटरनॅशनल डेस्टिनेशन्स ऑर ट्रॅव्हलिंग विदिन द कंट्री. सिमिलरली भायले जे लोक इंटरनॅशनल येताले तांचे थोडे प्लॅन्स कॅन्सलेशन जे जाले तातूंतल्यान वॉट वी नीडेड टू डू. सो फर्स्ट मॉर्निंग वी हॅव हॅड विथ द अलायन्स पार्टनर्स इन द A and B कॅटेगरी, 5 and 4 स्टार कॅटेगरी हॉटेल्स, तांचे समजून घेतले. आता ताज्या मागीर C and D कॅटेगरी म्हणजे गेस्ट हाऊस, विलाज, बाकीचे तांचे समजून घेतले. आता दनपारां वॉटर स्पोर्ट्स वाल्यांची, मागीर शेक वाल्यांची आनी मागीर टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स. सो वी नीड अ कॉन्सोलिडेटेड प्लॅन टू अंडरस्टँड वॉट वी नीड टू डू in this type of things to ensure that the economy runs and the employment continues. Shorty tourism a mainstay for particularly this type of topics.
एक कॉन्सॉलिडेटेड रिपोर्ट घेऊन अदर देन द इश्यूज ऑफ द कॉन्क्लेव्ह व मुख्यमंत्र्याकडे उलोवन खंय स्कीम जाय, कोणाक कितें सपोर्ट जाय नाल्यार कितें करपाक जाय हे थोडे विशयाचेर उलोवन वी विल फायंड अ वे अहेड keeping in mind the sentiments of the country and the economics of the state. We will have to find a balancing where we are able to look at tourism, how we can look at tourism, along with the stakeholders collaborating with them. तांच्या बरोबर रावन मार्ग कसो काडप आणि फुडें कशें वचप ह्या विचाराच्या दाराचेर खातीर आज मिटींग मागिल्ली आसा. गोंयचे उदरगती विशीं उलोवचें जाल्यार गोंयांत सगळें राम भरोसे चल्ला असो आरोप फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी केला. एके वटेन न्यायालय बेकायदेशीर घरां मातये भरवण करपाचे आदेश काडटा जाल्यार दुसरे वटेन सरकार परत बेकायदेशीर घरां नियमीत करपाचें उलयता. ह्या विशयाक धरून सरकाराचो वोट बँक तयार करपाचो विचार आसा अशी टिका आमदार विजयान केल्या. मजगतीं गोंयांत उदरगतीचें कसलेंच योग्य नियोजन नाशिल्ल्यान पर्यटन विभाग 40% कमी जाला अशें आमदार विजय उलयलो. इल्लिगल म्हणटा तें कितें तें कोर्ट डिसायड करता. सरकार ताजेर परतो सांगता की इल्लिगल घरां आमी रेग्युलरायज करतले. फक्त कोमुनदाद जमनीरूच न्ही बट इवन ऑन प्रायव्हेट लँड्स, इवन ऑन गव्हर्मेंट लँड्स अशें आज काल मुखेलमंत्र्यान स्टेटमेंट काडिल्लो आहा आनी तो उलयता त्या भशेन ऑर्डिनन्स हाडटलो अशें दिसता कित्याक आतां कांय सेशन ना. सो अशें जेन्ना सरकार करूंक सोदता आणि सरकार जे भशेन ह्या दिसांनी मेळावे घेताले तेन्ना अशें दिसता की एक इज इट अनदर वे ऑफ क्रिएटिंग अ वोट बँक की पयलीं तांकां भिवप आनी मागीर एक कायदो हाडटा म्हणून तांकां जाग्यार दवरपाक. ILL म्हणून जे हाडले हाऊस नंबर्स म्हळ्यार जंय एप्लिकंट एडमीट करता की आपलें घर इल्लिगल म्हणून आनी ताजे फुडें सरकार तो एक टांगती तलवार ताजे तकलेर दवरून ताका एक वोट बँक म्हणून कन्वर्ट करता की तुजें घर इल्लिगल तें जर रेग्युलरायज करूंक जाय जाल्यार बीजेपीक मत मारूंक जाय. हें म्हाका दिसता तांची टिपिकल फॉर्म्युला आनी हो फॉर्म्युला करपाक ते आतां फुडें सरल्यात. तांकां खबर आहा की लोकांचे मदीं ते फेल जाल्ले आहा. सो जंय वोट बँक्स आसात थंय तांकां विस्कळीत करप, तांकां भिवप आनी तांचे कडच्यान मतां घेवप हें सगळी प्रक्रिया ही आजी. नाजाल्यार आनी कांयच सरकारा कडेन क्लियर विजन ना. कोर्ट एक सायडीन तांकां सांगता इल्लिगल मोड म्हणून, तुम्ही सांगतात की आमी रेग्युलरायज करतले. कितें वॉट इज द मेसेज यू आर ट्रायिंग टू सेंड? वॉट इज एक्चुअली द मेसेज? इज इट नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ज्युडिशियरी एंड द लेजिस्लेचर or the government? A direct conflict, bro. So what message are you trying to send? So what is your vision for Goa? What about planned development? Planned development म्हणतो ना आता कोण जाय ते करता. रिजनल प्लॅन म्हणतो मेलो मोरून किल्लोलो म्हणटा तो आता मोरून पुरून किल्लोलो काय ना गांवांनी पासून 300 FIR मेळटा. सो अर्थ कितें उरला? सो आनी गोंयचेर प्लॅन डेव्हलपमेंट बी काय ना. गोंयांत चलता ते राम भरोसे गोंय चलना. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी कशेल्या कारवाईं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून